काणकोणाक ग्रीन प्रोजेक्ट येवचे म्हणजे नॉन पोल्युटेड येवचे आणि काणकोणच्या लोकांची भुरग्यांचे म्हणजे जे शिकिल्ले भुरगे आसात तांचे रोजी रोटीचे प्रश्न सुटचो म्हणजे मागणी खूब वर्सां पयलीं आशिल्ली आनी ताचोच प्रयत्न करता आसतना की आमी फिल्मी सिटीचो विशय लावन धरलो आणि तो विशय लावन धरता आसतनाच की अर्थात लोलये पोळे हेजे कोमलदार दिसांनी तांणी योग्य परीन सहकार्य केलें तांणी 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती म्हणजे सरकाराक मागीर ESCक दिली गेली आणि ताजें स्वागत जें आसा की म्हणजे अर्थात कोमलदारान केल्लेंच आसा लोकल आमची पंचायत आसा तांणी केल्लें आसा एम्प्लॉयमेंटा खातीर आनी ताजे एंड टू एंड आसा न्ही एक 2-3 हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो आणि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तर ताजे पेक्षा चड जावंक शकता इनकम शेअरिंग ह्या कन्सेप्टाचेर आसा की PPP मोडाचेर जातलो प्रायवेट गव्हर्मेंटान एप्रूवल दिल्लें आसा वर्सा काम सुरू जातलें वर्सा 6 म्हयन्या भितर काम सुरू जातलें काणकोणाक फिल्म सिटीचे जे सुपरस्टार आशिल्ले ते जवळ जवळ पूर्ण जावपाक येयल्ले आसा ही फिल्म सिटी भगवती पाठार लोलये हांगा जावपाची आसा आनी तेणें अशेंय सांगलां की ह्या जाग्याचेर स्थानिकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो स्थानिकांक पयले प्रिफरन्स आसतलो त्या जाग्याचेर जवळ जवळ 8 वर्सां पयलीं IIT येयल्ली आनी लोलयेच्या लोकांनी हांगा तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून तो ग्रामसभेक ठराव घेवन ही IIT गेल्ली.